दानियेल प्रवाद्याचे पुस्तक अध्याय 6. आणि मेधियागार दारियोस आपले 62 वर्सा प्रायर ताच्या जाग्यार राईस आलो. दानियेल शिंवाचे दोलिंत. दारियोस रायान आपल्या सगळ्या राज्याचेर 120 राजप्रतिनिधींक नेमूंक निश्चय केलो. आणि तांचेर ताणे तेगा अध्यक्षांक नेमले. तांचे पैकी दानियेल एकलो रायाक कांयच लुकसाण जायनाशें राजप्रतिनिधींनी हांकां लेख दिवंक जाय आसलें. आपणांत आसलेल्या असामान्य आत्म्याक लागून दानियेल इतर अध्यक्षां आनी राजप्रतिनिधी प्रास नावादीक जालो. आनी राय ताका आपल्या सगळ्या राज्याचेर अधिकार दिवंक चिंतालो. देखून अध्यक्ष आनी राजप्रतिनिधी दानियेलाच्या कारभाराविशीं ताचेर आरोप घालूंक प्रयत्न करूंक लागले. पूण ताचेर आरोप घालूंक तांकां कसलेंच कारण मेळ्ळें ना, कित्याक तो प्रामाणीक आसलो. ताचे थंय कसलेंच कामांचे अलक्ष वा सूख मेळोंक ना. तेन्ना त्या मनशांनी चिंतलें, ह्या दानियेलाचेर आरोप घालूंक ताच्या देवाच्या धर्मशास्त्राक संबंदीत कारण आमकां मेळनातल्यार दुसरें कसलेंच कारण आमकां मेळचें ना. देखून अध्यक्ष आनी राजप्रतिनिधी सांगाता मेळून रायाशी गेले आनी तांणी ताका म्हणलें, दारियोस राय सदांकाल जियेवं. राज्याचे सगळे अध्यक्ष, मुन्सबेदार, राजप्रतिनिधी, मंत्री आनी राज्यपाल एकमताचे जावन रायान एके राजाज्ञे उदेशी लोकांक हो आदेश पाळूंक लावंक जाय म्हूण ताका सलाह दितात. कोणेय एक मनीस 30 दीस पर्यंत राया तुजे लागीं शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवा लागीं वा मनशा लागीं प्रार्थना करीत जाल्यार ताका शिवाचे दोलिंत उडोवंक जाय. राया अशी एक राजाज्ञा दी आनी आज्ञापत्राचेर सही कर. मेदियांचो आनी पारसियांचो कायदो रद्द करूंक जायना तशें ही आज्ञाय केदींच बदलची न्हय. दारियोस रायान आज्ञापत्राचेर सही केली. रायान आज्ञापत्राचेर सही केल्या म्हूण दानियेलाक कळीत आसलें जाल्यार तो आपल्या घरा गेलो. ताच्या घराच्या वयल्या कुडाची जनालां उक्तीं आसलीं आनी ताणें आपल्या दिंब्यांचेर पडून आपले सवये प्रमाणे दिसाक 3 फावटी आपल्या देवा लागीं प्रार्थना केलें आनी ताची स्तुती केली. तेन्ना ते मनीस सांगाता मेळून भितर सरले आनी दानियेल आपल्या देवा मुखार प्रार्थना आनी विनंती करतलो तो तांकां मेळ्ळो. ते रायाशी गेले आनी राजाज्ञे विशीं तांणी रायाक म्हणलें, राया, कोणी एक मनीस 30 दीस पर्यंत तुजे लागीं शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवा लागीं वा मनशा लागीं प्रार्थना करीत जाल्यार ताका शिवाचे दोलिंत उडोवंक जाय म्हूण तुवें राजाज्ञेचेर सही घाल्ली न्हय. रायान जाप दिली, रद्द करूंक जायना त्या मेदियांच्या आनी पारसियांच्या कायद्या प्रमाणे घेतलेलो निर्णय थीर आसा. तेन्ना तांणी रायाक म्हणलें, राया, जुदाच्या निर्वासितां मदलो दानियेल तुजी वा तुवें सही केल्या राजाज्ञेची पर्वा करिना आनी दिसाक 3 फावटी तो प्रार्थना करता. हें आयकून राय भोव कंतिश्ट जालो. दानियेलाक सोडूंक ताणें निश्चय केलो आनी ताका वाटावंक एक वाट सोदून काडचे खातीर दीस पडसर ताणें आपली तकली झरयली. पूण ते मनीस सगळे सांगाता मेळून रायाशी परतून आयले. तांणी म्हणलें, मेदियांच्या आनी पारसियांच्या कायद्या प्रमाणे रायान एक फावटी राजाज्ञा वा आदेश प्रगट करतस तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगडास धर. तेन्ना रायान दानियेलाक धरून हाडूंक आनी ताका शिंवाचे दोलिंत घालूंक फर्मायलें. रायान दानियेलाक म्हणलें, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं.
तेन्ना तांणी एक फातर हाडलो आनी तो दोलीच्या दारार दवरलो आनी दानियेला विशीं घेतलेल्या निर्णयांत कसलीच बदलावण जायना जावच्याक रायान फातराचेर आपली आनी आपल्या सरदारांची मोर मारली. उपरांत राय आपल्या रावलेराक गेलो आनी उपास करून ताणें रात सारली. कसलेंच खाण हाडून ताका दिलें ना आनी न्हीद ताका पडली ना. सकाळी फुडें दीस उदेंवच्या वेळार राय उठलो आनी तुर्तान शिंवाचे दोलीशी गेलो. दोलीशी पावतस ताणें अकांतान भरून भोब मारली, दानियेल, जिव्या देवाच्या सेवका, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय त्या देवाच्यान तुका शिंवाच्या घासांतलो निवारूंक जाला. तेन्ना दानियेलान रायाक साप दिली, राया, लांब आवक तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिंवाची तोंडां बंद केली आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताच्या दोळ्यां मुखार हांव निरपराधी आसलो आनी तुजे मुखारी हांव निर्दोशी. रायाक वर्तो संतोश जालो आनी दानियेलाक दोलींतलो भायर काडूंक ताणें फर्मायलें. दानियेलाक दोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगळ्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विश्वास दवरलो. दानियेलाचेर आरोप घाल्ल्यांक रायान आपोवंक धाडलें आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते दोलींत घालूंक फर्मायलें. तीं दोलीच्या तालाक पावचे आदींच शीम तांच्या आंगार पडले आनी तांच्या हाडांचे कुडके केले. उपरांत दारियुस रायान अख्ख्या संवसाराच्या सगळ्या भासांच्या लोकांक आनी राष्ट्रांक अशें बरयलें, परिपूर्ण शांती तुमचे सवे आसूं. ही म्हजी आज्ञा म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकांन दानियेलाच्या देवा मुखार तरतरोंक जाय आनी भियोंक जाय, कित्याक तो जिवंत देव, ससनाक तो जियेता. ताच्या राज्याचो केदींच नास जावचो ना आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुडका दिता, सर्गार आनी पृथ्वेर तो खुना आनी अजापां करता, कित्याक ताणें दानियेलाक शिंवाच्या घासांतलो सोडयला. अशें हो दानियेल दारियुसाचे आनी पारसी सिरुसाचे राजवडकेचे काळार सुखान जियेलो. आमीन.